विसव उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। सेंद्रीय सारें वापरून राज्यांत शेती करपा खातीर सरकार प्राधान्य दिता। ह्या खातीर केंद्र सरकारा कडल्यानय सहकार्य मेळटा। हाचे मुखार गोंय सेंद्रीय शेतीचो दुसरो प्रदेश करपाक सरकार यत्न करतले म्हूण शेती मंत्री विजय सरदेसाय उलयला। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। आता हांव तुमकां इतलेंच सांगूंक सोदतां, आज जे आमी दितात हे आमचे माती जी जाल्या, माती आमची इतली पोल्यूट जाल्ली आहा केमिकलां घालून 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 की माती निवळ करपाक जाय, माती ऑर्गेनिक करूंक जाय। पीक ऑर्गेनिक दिलें, पीक आपशींच ऑर्गेनिक जाता। पयलीं माती ऑर्गेनिक करपा खातीर हें जें कितें कितें आहा तें भितर घालचें पडटलें। हें कितें म्हणटा तें सारें अशें म्हणूंक जायना आमच्यान। ही एक फंजीसायड म्हळ्यार फंगस मारपाक ऑर्गेनिक वखद कळ्ळें तुका न्ही। सो अशें एक 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 15-15 दिसांनी आमी तुमकां दीत रावतले। तुमकां वाज येवपाची गरज ना। तुमकां पयलींच सांगिल्लें आहा इन्शुरन्स स्कीम फातोर्डाक सेपरेट आहा, मुगेली स्कीम आहा। तुमकां जर लॉस जालें जाल्यार पयशे हांव दिता, भिवपाची कांय गरज ना। उरिल्ले गोंयांत 500 क्लस्टर जर घालता थंय ते थंयच्या आमदारांनी एक येवजण हाडची। आमच्या फातोर्डेकारांक जर भंय दिसता की बाबा हें करून आमकां लॉस जातलें म्हणून तुमी निमिशा कडेन लॉस कॅल्क्युलेट करून सांगा, ते लॉस आमी तुमकां फारीक करता। पयल्या वर्सा लॉस जातलें, मातशें कमी जातलें, पुणून एक वर्सा जर सारकें जेवण केमिकल फर्टिलायझर घातिल्ल्या कारणान आमच्या मातीची जी केमिस्ट्री जी आसा ती बदलपाक लागली। त्यामुळे जे फुडें आमी सारें घालताले त्या सारें झाडां मेळना अशा पद्दतीन एक गोष्ट लक्षांत आयली। दुसरी गोष्ट अशी लक्षांत आयली की ह्या सगळ्या केमिकल पेस्टिसायड आमी जेन्ना मारतात तातूंतल्यान आमकां पिकावळ बरी मेळटा, पूण लॉंग रनान तातूंतल्यान कॅन्सर मागीर किडनीचे प्रॉब्लेम बीन असल्या पद्दतीची वेगवेगळी दुयेंसां आमकां जावपाक लागली। आणि हे जातात हे सारें आनी पेस्टिसायड आमी वापरपाक लागल्यात तातूंतल्यान जातात अशें लक्षांत आयलें। म्हणजे हातूंतल्यान दोन गोश्टी जाल्यो। फाटल्या 50 वर्सांचो आमचो जर कालावधी पळयलो जायत जाल्यार दोन गोश्टी जाल्यो। एक म्हणजे हळू आमचें प्रोडक्शन कमी जावपाक लागलें एके वटेन, दुसरे वटेन अशें जाल्लें की रोगराई जी आसा ती चड वाडपाक लागली।